बसची पळय ती 5 मिनट म्हणजे आमचे समाधी बांदतले हे म्हाका पळय I Edmund Fernandez from Ankala constituency. सांगचे म्हटल्यार हांवूय म्हणून एक 10 वर्सांचो कार्यकर्ता बीजेपीचो आनी अशें आहा की 10 वर्सां जालीं हांव कालापूट आसता धंदो चलयता रेंट अ बायक रेंट अ कार आनी टॅक्सी सर्वीस. सांगचें म्हटल्यार अशी मारामारी येयली कोरोनाच्या टायमार की आमचे पयशे ना जाले आनी अशी मॅसेज मेरेन घातली पर्सनल आमच्या आमदाराक की बी मेरेन दाखोवंक शकता इतल्यान तिकल्या की बाबा म्हाका हेल्प कर. कशें हेल्प कर की म्हाका पयशे जाय म्हणून न्हू म्हाका हेल्प कर सो दॅट आय वील रिफंड यू बॅक मनी दॅट इज 3 गाडयांचे टॅक्सीचे पयशे मिटराचे वय. ताणें म्हाका रिप्लाय मेरेन केली ना. असो ताका मॅसेज घातली तूं म्हाका पयशे दी आनी वन्स आय गेट द मनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू माय अकाउंट आय वील रिफंड युअर मनी बॅक एज हाव यू वील बी गिवींग टू मी आयदर चॅक ऑर आयदर कॅश. उपरांत जशी हांव सांगता त्या प्रमाणे अशें म्हणटा की आमची बीजेपी डिजिटल इंडिया आनी हे एप्लिकेशन दिल्लें आहा जनता हावजान. जरी तो डिजिटल इंडिया जर आमी म्हणटा आमी एक नो एंट्रीत जर गेले जाल्यार आमकां रजिस्ट्रेशना प्रमाणे आमकां ताळो येता घरा कडेन. तर ही इतलें कित्याक जाय आमकां ही सबसिडी घेतले जाल्यार मिटराची. आतां हेजेर बरयलेलें आहा पळय 11 डॉक्युमेंट्स 15 वर्सांची रेजिडंट सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द परमीट जनता हावजानूच आहा. मागीर व्हेकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम म्हापसा RTO तो जनता हावजान मेवता. तशेंच कॉपी ऑफ द मोटर व्हेकल टॅक्साचे भितरूच मेवता. कॉपी ऑफ द पॅसेंजर टॅक्स पेड रिसिप्ट थंयसरूच मेवता. आधार कार्ड ऑटोमॅटिकली मेवता. तर हे बर्डन कित्याक पडटा आमकां टॅक्सीकारांक. तांकां दिवपाचे मतीन आसले जाल्यार विथीन द पिरियड ऑफ 8 days म्हटलेलें न्हू आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जाल्यार ते येवपाचे. ते आयज तरी कोणाक तरी तुमकां मेवल्या जाल्यार तुमी सांगले हां. तर कित्याक मेवना. आतां इलेक्शन लागीं पावल्या म्हणटकूच घरांनी 10-10 हजार 15-15 हजार रुपया घेवन येता. कित्याक लागून हांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयतां. म्हजे कडेन मरे काल येयल्ले पयशे घेवन हांवें रिजेक्ट केला. कित्याक हांव हो मनीस जावं म्हजें घर केन्नाच कोणाचे पयशे घेवंक ना. म्हाका कोणाचो रूप घेना देखून हांव ओपनली उलयतां. तशें हांव म्हणटा कितें आमदारूय तशें म्हणटात आमी ट्रान्सपरन्स आनी आमकां ट्रान्सपरन्सी आहा. हांव म्हणटा कितें टॅक्सीकार जावन हांवें 200 रुपया मेरेन सुबेज घेतला भाड्या वयर. पूण हांव एकूच सांगता म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयर की आमचो ग्लॅन दिकलो जो हो म्हजो गोट आसलो पळय तो आजुनी मेरेन गोटूच तो काय म्हणना. पूण आमकां जाय तो फेस चेंज. कित्याक हेल्प करूंक ना हें सिंपल हेका. आतां तेजे कडेन बिजनस आहा हॉटेलां आहा पंप आहा तेजे कामदार आहा तितून मिटर खायना कितें तरी 1-2 रुपया खायना. आमी म्हणटा चोर आमी म्हणटा माफिया म्हणटा की ना रे. म्हणटकच एवरी पर्सन हू इज डुईंग अ बिजनस ते कितें ना कितें करतात. पूण आमी कितें हे हॉटेलां आहा जावं हे तेंचे पेट्रोल पंप आहा एवरी पर्सन कितें ना कितें खातात. पूण कितें आहा आमकांच म्हण टार्गेट करप ना हें सारकें न्हू म्हजें म्हणणें. तर हांव म्हणटा कितें हे पळय हे जें व्हडलें दिलां एप्लिकेशन एक हिंगासर बरयलें आहा कितें बँक स्टेटमेंट एक टायम एक बँक स्टेटमेंट आसना तो एक मागल्यार आमी तें 2000 दिता. पूण कित्याक दिवना पयशे हें म्हाजो बीग क्वेश्चन मार्क. सिंपल. At present, any organization come together to support Congress for coming election. पळय आतां कितें आहा तुमकां हांवें पयलींच सांगलां. पळय आयज आमी हांगा कित्याक जमले फाटल्या दिसांनी मोविनान आनी थंयसरले एक 25 टॅक्सीकारांनी एक स्टेटमेंट केलो. सरकारान खुबशे बरें केलां. ज्या दीस पॅन्डेमीक जालें ज्या दीस कोरोना येयलो त्या दीस आमकां गाडी बंद दवरची पडली. आनी त्या टायमार आमकां हप्ते भरपाक जायना जालें म्हणून आमकां 6 म्हयने हें दिलें रिलॅक्सेशन दिलें. तशेंच आमकां एक टॅक्साक एक 6 म्हयने आमकां हें गावलें म्हणजे रिलॅक्सेशन गावलें. ते ह्या BJP सरकारान करूंक नासलें. तेजेर आमी केस घातलेली आनी त्या कोर्टान तांकां सांगलेलें अशें कायद्यान तेंचें तें रिलॅक्सेशन दी. आयज मोवीन सांगता आनी तेजे ते टॅक्सीकार सांगतात आमकां हें रिलॅक्सेशन सरकारान आमकां कांयच दिवंक ना. आमकां 10 दीस थंयसर कुत्र्या भशेन बसयले. ह्या खातीर आमी आमच्या टॅक्सीकारांक आनी जे ट्युरिजमान हे आहात न्हू ही काँग्रेस आनी जे खंयच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा ताका विन करचो. आमचे हे जे 2 जाण जे टॅक्सीचे लिडर कशे टॅक्सीचे उलयतात टॅक्सीकारां खातीर उलयतात तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो वास्को वचान BJP हटाव.
आमी अशें सांगनात बाबा काँग्रेसीक आमी करतले, जे एरियेन जो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा ताका आमी सपोर्ट करतले. अशें टॅक्सी लॉबी हे लॉबी तशी न्हू. आमी एक टॅक्सीकार, हांव 10 दीस स्वता त्रास काडला हेजेर आझाद मैदानाचे. तुमी पॉयंट आउट करता तुमी कोणाक वोट करतले, मायकल लोबोन हे केला तुमकां, कोणीच आमकां करूंक ना. आमी टॅक्सीकार स्वता म्हणून सगळ्या एरियेक आमी एक ठरयल्लें आहा बाबा आमी ह्या फावटी बीजेपीक वोट करचे ना. कित्याक बीजेपीन आमकां येयल्ले फावटी आपयले, आश्वासनां दिली आनी फाटल्या दारान येवन तेंच्यांनी स्टेटमेंट बदललो. जे टायमार आमकां सांगलें गोवा मायल स्क्रॅप करता म्हणून सीएमान, फाटलें स्टेटमेंट दिलो आपूण हें उलोवंकूच ना, तुमी आहल्यात थंय, तुमकां खबर आसली. आनी केन्नाच तेणी आमच्या कडेन मिटींग घेताना प्रेसाक आपयला, ताका ओपन चॅलेंज आमकां प्रेसाक घेवन तेणी मिटींग हें करची. ह्या खातीर आमी अशें थरयलां खूब आमी बीजेपीक वोटींग केल्ले, आमी बीजेपी वांगडा आसले, मात बीजेपीन आमचें कांयच बरें करूंक ना. आमकां बीजेपीन अशें रडय आदीच उगडास करचे, आमकां कशें आझाद मैदानांतसून भायर घालयले. गोवा मायल इल्लिगल हाडली. आमी हेज्या फुडें झगडटले, आमी टॅक्सीकारांक रावतले. आमची ही टॅक्सीची लॉबी आहा, हे बीजेपी सरकारान सांगलेलें तुमची ही वोटींग आमकां नाका. आयज आमचे कडेन कितें घेतात, तेंच्यांनी आमकां मिटर बसयलो, आजून आमकां पयशे रिफंड करूंक ना. तेंच्यांनी सगळी आश्वासनां दिल्लेली ती फेक दिल्लेली आहा, म्हणून आमी उलो मारला टॅक्सीकारांक. आपल्या एरियेन स्ट्रॉंग रावा आनी डिफीट बीजेपी. आनी एकूच पॉयंट आहा, जो मोगिनान एक एलिगेशन आहा, म्हाजें नांव रोहन टॅक्सीकार. एक मोगिनान स्टेटमेंट केल्लो की टॅक्सीकाराक आपल्या कडेन वचपाक 1-2 वर्सां कोणी तरी आडोवन तेजेर क्लॅरिफिकेशन सीएमाक कित्याक मेळ एडो कॅबिनेट म्हूण आसता, सीएम आसता, सो आमी डायरेक्ट ताका अप्रोच जाताले. आतां समज ताका सीएम ह्या मॅटराचेर सांगिना आमची कांयच चूक ना. आमी एज अ हेड ऑफ द स्टेट सदांच सीएमाक मेळा. आमकां सीएमान खूब अश्योरन्स दिले, अशें करता तशें करता, खंयच आमचें कांयच आयकोन घेवंक ना. त्या खातीर आयज आमी अपील करता. आमी एक टायम ह्या पार्टीचे वोटर, ह्या पार्टीच्या आयडियोलॉजीन बिलीव करता, बट आयज खंय तरी पार्टी आयडियोलॉजी सेपरेट दिवन आयज आमी आमच्या पोटाक, आमचो आयज मुद्दो हांगा येवपाचो कारण आमचो पोट. गेली 2.5-3 वर्सां आमकां अशें फटयलां ह्या सरकारान. सो आमी अपील करता टॅक्सीकारां कडेन, आयज टायम येयल्लो आसा 14 तारीख आमचो दीस. त्या दिसा आमी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट, कित्याक सरकाराच्या अगेन्स्ट जे तेंच्यांनी कायदे हाडला, जावं ते टॅक्सीकार, जावं ते रेंट बायक, जावं ते रेंट कार, ही आमची ट्रान्सपोर्ट लॉबी आयज सगळे कायदे आमचे अगेन्स्ट आसा. सो 14 तारीख आसा, हे आमी डिसायड करूं शकता, कित्याक 14 तारीख जाली, 10 मार्च येयलो ते डिसायड करतले. तुमकां खूब जातले, खूब सांगतलो अशें जाता तशें जाता, सो तुमी डिसायड करा, तुमकां खबर आहा कोण कॅन्डिडेट बरो. एकूच अपील बीजेपीच्या अगेन्स्ट ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट ताका सपोर्ट करून मेन मुद्दो बीजेपीक डिफीट करुया. पप्पा तुम्ही आता फक्त कलांगूट टॅक्सीवाले सगळे हिंगा आहा पळय ना, ना, ना. ते नाव कितें हॉटेलाचें नाव कितें व्यासपीठाचें नाव कितें म्हणपाक अखिल व्यासपीठ टॅक्सीकार, गोंयचे टॅक्सीकार. जे फोंडान पडलेले टॅक्सीकार आहात न्हू, त्रासान पडले, सरकारान कसले कायदे हाडून ते टॅक्सीकार. आयज आमी हो प्रेस घेवलो मुद्दो एक मुद्दो आमचो की बीजेपीन आमकां जे त्रास केला न्हू ते गोंयकारांक फुडें हाडपाचो. सो दीस नॉट अ प्लॅटफॉर्म टू प्रमोट एनी पॉलिटिकल पार्टी वा एनी पॉलिटिशियन. आमी हांगा कोणाक प्रमोट करपाक रावना, बट सरकारान ज्या बीजेपी सरकारान 4 वर्सां आमकां सतयल्या, पूण हांगा 17 सरकार फॉर्म केलो आनी 18 आमच्या फाटीक लागला. पयलीं हेजेर स्पीड गव्हर्नर हाडलो, मागीर गोवा मार्शल बेस्ट टॅक्सी हाडली. इट्स अ कॅन्सर, तो आमच्या धंद्याक आमचो कॅन्सर हाडलो आनी त्या कॅन्सरा वांगडा 4 वर्सां केमोथेरपी करता, पण खंय सक्सेस जालें ना. ताका लागून सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक ह्या आमची लढाई आहा हे कमळा कडेन आहा, हे बीजेपी पार्टी कडेन आहा. आनी सो ह्या बीजेपी सरकाराक बीजेपी पार्टीक खूब शिकोवपाक लागून एक लोकां कडेन अपील करता, जो कॅन्डिडेट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंग आहा ताका आनीक स्ट्रॉंग करपाचो, एसेंब्ली धाडपाचो. तेकाच लागून आयज आमी प्रेस घेतली. कित्याक लास्ट 4 वर्सां जालीं सरकाराक अक्षरशः सजयता, अक्षरशः लडयला. आमच्या 15 फावटी भोवता सांगल्या प्रमाणे 15 फावटीचेर आमी सीएम कडेन अपॉइंटमेंट घेवन पावले. प्रत्येक फावटी म्हणजे 40 म्हणा धंदो केलो सरकारान. आनी जे टायमार सरकारान वचप वयताले पळय तेन्ना सीएम आसतालो, सीएमा कडेन एक सुपर सीएम म्हणून आसतालो. सुपर सीएम आमी जेन्ना मेळपाक गेले सीएमाची रेजिडेन्सी, तेन्ना सुपर सीएमान सांगलें की कितके टॅक्सी करा तुमी 25,000 विल कॅल्कुलेट इंटू 3, विल कॅल्कुलेट इंटू 4 लाख 1.5 लाख म्हणजे गरज ना म्हणून टॅक्सीकारांची गरज ना म्हणजे सुपर सीएमान सांगलें तो बंडी घालून सबसिडी. सो तेका जर ते टॅक्सीकारांची गरज ना नाल्यार आतां प्रत्येक टॅक्सीकाराच्या घरांत तो एनवलपां पावयता. ही बीजेपी पार्टी प्रत्येक टॅक्सीकाराच्या घरांत एनवलपां पावयता.
हे पळय आतां शिवोले मतदारसंघात खंय तरी बॉडेरी काडली बी सायडीक काडून दवरल्या आनी एनोरा पॅकिंग करप चालू आहा तुमकां फकाण आसा चॅक करा तुमी वचून थंय जर ह्या बीजेपी सरकाराक जर हे टॅक्सी करपाची गरज ना हे टॅक्स हे टुरिझम स्टेक होल्डरांची गरज नासली जाल्यार आतां ही बंदराक आनी एनोरा कित्याक पावता अमित शाह म्हणटा आमकां इतलीं वर्सां दुखयल्यात रडयल्यात मारल्यात आमचे भुरगे प्रोटेस्ट केले एज्युकेशनाक गेले एरेस्ट जाले कितें केल्यात तुमी आमकां लागून कांयच करूंक ना सो गोंयकारां कडेन अपील करता हे बीजेपी कशें तरी ह्या हुकूमशाही राजवटीचेर गोंयाक मुक्त करपा टायम येयलो आनी 14 फेब्रुवारी हो सारको टायम आहा कित्याक हे फाटल्या 5 वर्सां प्रत्येक लोक हे आझाद मैदानार जाताले प्रत्येक लोक रस्त्यार येयले ह्या सरकारान आमकां काबार केले आनी जर आमकां इतिहास जमा जावपाचें ना जाल्यार ह्या 14 तारखेर ह्या बीजेपीक गोंयच्या नेशनलाकूच करचें पडटलें आनी तोच अपील करपाक आयज मिडिया मार्फत अपील करपाक आमी आयज हांगा कित्याक हेजेर सरकारान आमकां अक्षरशः रडयल्लें आहा आनी सरकारान रडयतना कशें रडयल्लें आहा की थोड्याच जाणांक लागून थोड्या कट मेळटालो म्हणून कमिशनां मेळटाले म्हणून सरकार हे आमकां सोपोवंक सोदताले सो लोकांक जाय जाल्यार अपील अजून परत सांगता हांव लोकांनी हे कमळाक हे बीजेपी पार्टी हे हुकूमशाही राजवटीच्यान गोंयाक मुक्त करपा टायम येयलो गोंयाक पुर्तुगीज राजवटीच्यान मुक्त जाल्ले तशें हे बीजेपी राजवटीच्यान मुक्त जावपाक टायम येयलो हांव आनी सरकाराक खूब शिकोवपा टायम येयलो आख्ख्या गोंयकारांक ते खंयचे स्टेक होल्डर बारीक मनीस जर आयज बीजेपी सोंपयतले जाल्यार 14 तारखेर हेंच्यांनी खंयचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आहा खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी ताका क्लियर मॅन्डेट दिवपाची आनी ताका एसएमई धाडपाचो न्हू ह्या बीजेपी सरकाराक जे बीजेपी सरकार एक जाल्यार बारीक सामान्य मनीस श्वास घेवपाक सुद्दां 10 फावटी मोर्चा श्वास घेवंक सुद्दां